पूण हें जातना आमी एक विचार करपाची गरज आहा किंवा प्लॅन जायना. तुमी म्हणटाले की रिजनल प्लॅन 2021 म्हणटा तो सारको कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन. हांगा सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकल बॉडी ग्रामसभाक बी विचारून प्लॅन केला. असो जर केल्लो जाल्यार एक विचार करपाची गरज आहा, ही 16,621 ऑब्जेक्शनां आयलीच कशी? स्पीकर सर, ही आयली कशी ती हांव तुका 1-2 मिनटान सांगता. स्पीकर सर, अशें जाल्लें आहा की 16,621 टोटल ऑब्जेक्शनां म्हळ्यार 2013 घेतल्या ती आनी 2015 एंड आनी 16 घेतल्या ती. टोटल 16,000 ऑब्जेक्शनां आयली आनी ही 16,000 ऑब्जेक्शनां सगळें आयकूंक पावलें ना. स्पीकर सर, हाजेर एक इशू आयलो, हें कित्याक जाता? ताजेर अशें जालें की एक रॅशनलायझेशन पॉलिसी म्हूण केली. रॅशनलायझेशन पॉलिसी म्हणटा तातूंत कितें जालें की जे 2001 थोड्या लोकांचे प्रॉपर्टीज ज्यो आशिल्ल्यो ज्यो सेटलमेंट झोनान आसल्यो त्यो 2021 ऑर्चर्ड झोनान दाखयल्यो. आमचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स सदांच आपल्या मतदारसंघान अशें जालें म्हणून सांगतालो तेन्ना. हें अशें आयलें आनी तातूंत आनी त्रुटी आशिल्ल्यो. फॉर एग्जाम्पल, न्यू प्रोविजन्स लायक मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन्स, GMS, DMS, general industries shown arbitrarily in the regional plan 2021, even in private lands, without pre-publication. Mangir cartographical errors ahle, inaccuracy in classifying areas under no development zone, reduction in FAR, reclassification of orchard into natural cover, site of illegal constructions even in CRZ was shown as settlement. Magir wrong representation of right of way, roads, proposed roads, अशे खूब त्रुटी आशिल्ल्यो. हाजे खातीर असो इशू जालो की आतां तुवें एक प्रश्नान एक इशू काडला की इन्वेस्टर कॉन्फिडन्साक हें कितें काय म्हणून. जो मनीस इन्वेस्ट करता पयशे जमनीन ताजे इन्वेस्टर कॉन्फिडन्सा खातीर सरकार कितें करता. सो प्रश्न असो येता, 2021 कितें जालें? स्थानीक गोंयकार जो लँड ओनर आशिल्लो ताजी जमीन जी सेटलमेंट आशिल्ली 2001 ती 2021 ऑर्चर्ड जाली. आनी जो तूं म्हणटा बिझनेसमॅन, जाचे इन्वेस्टर म्हणटा तो कॉन्फिडन्साचेर तूं उलयता, तो स्पेक्युलेटीव बिझनेसमॅन आसलो. तो ही हॅज इन्वेस्टेड फॉर स्पेक्युलेटीव पर्पजीस. ताजी जमीन ऑर्चर्ड आसली ती सेटलमेंट जाली. हें 2021 जालें. म्हणटकर आतां एक क्लॅश जाता बिटवीन पब्लीक सेंटिमेंट. स्पीकर सर, हांव मातशें कंप्लीट करता. एक इशू जालो की पब्लीक सेंटिमेंट म्हणटा तो कितें, लोक उबे जाले, अरे बाबा चलना कितें काय म्हणून. सो नाव द गव्हर्मेंट हॅज टू फायंड अ बॅलन्स बिटवीन पब्लीक सेंटिमेंट ऑन वन हँड and investor confidence on the other. And for this purpose, the government intends to have a new regional plan. Now, this new regional plan cannot have an horizon period of 2021. माननीय मंत्री मातशें थोडक्यात सांगात. ना स्पीकर सर, हो महत्वाचो इशू आमी ताणें आयकुपाची गरज आसा. इट्स ट्रू. आतां आमी 2017 आहा, 3.5 वर्सांनी एक नवो रिजनल प्लॅन येता. 3.5 वर्सांनी नवो रिजनल प्लॅन परतो करपाक बसुया काय 2030 मेरेन प्लॅनिंग करुया? सरकाराक कशें दिसता की, एक मिनिट, सरकाराक कशें दिसता, तूं मागीर उलय तुजें, 2030 मेरेन रिजनल प्लॅन करचो, आनी फॉर वीच द बेजीस ऑफ दीस प्लॅन विल बी TDR पॉलिसी, ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट्स म्हणून. ही पॉलिसी एक पार्शियली दुसऱ्या स्टेटींनी यूज केल्ली आहा आनी प्रोग्रेसीव कंट्रीज लायक द युनायटेड स्टेट्स हॅव डन इट. वी feel that Goa is a progressive state and we should show the path to the country by using this policy. In this policy, what will happen is eco-sensitive areas, conservation houses, salt pans, khazans, all ecologically sensitive areas will be conserved and will be incentivized. This policy chair, आमी नवो regional plan करूंक सोदतात. आता एक करतना एक प्रॉपर्टीक आमी एक डेव्हलपमेंट रायट म्हणटा तो असायन करचो पडटलो. हें ओवरनायट जावंक शकना. हें ओवरनायट जावंक शकना म्हणून आमकां अशें दिसता की जे अर्जंट इश्यूज आहा, फॉर एग्जाम्पल पयर आमी आमचे ब्रह्मेशानंद स्वामीक एक कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन घालें. तांचे कडच्यान म्हाका आयिल्लें आहा की आमकां हें संस्कृत महाविद्यालय वाडोवपाक जमीन आमची कन्वर्जन दिवची. अशें आयिल्लें आहा की इगर्जे कडच्यान एप्लिकेशन आयिल्लें आहा. डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग आर्किटेक्ट एग्रीकल्चर म्हणटा ताजे कडेन 700 एकर जमीन आहा,
पुणून 2500 स्क्वेअर मिटरान जर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक बांदतलो जाल्यार चेंज ऑफ झोन ना. अशें इश्यू आयिल्लो आहा की आमचे पर्तगाळ मठाचे ओल्ड एज होम सविस्तर डिमांडाचे रिप्लाय दियात. ना इश्यू असो ना तुका बेसीक जर कन्सेप्ट कळना ऑफ द गव्हर्मेंट पॉलिसी जाल्यार तूं फुडें एक प्रश्न म्हाका घालतलो तो रेलेवंट जावचो ना. म्हणून तुका हांवें सांगता इश्यू असो आहा की नवो रिजनल प्लॅन जातलो ताजेर TDR पॉलिसी आसतली पूण एक प्रॉपर्टीक DR दिवपा खातीर टायम वचूंक शकता. हाजे खातीर आमकां दिसता की जे अर्जंट आनी एसेन्शियल वस्तू आहा केसीस ज्यो आहा त्यो टावन कंट्री प्लॅनिंग बोर्डान कन्सिडर करच्यो इन द इंटरीम पिरियड. हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता हातूंत ट्रान्सपेरन्सी उरतली आनी प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा गोंयाक दिसूंक मेळटलो. हाजे खातीर टावन कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान बदल हाडपाची गरज आहा आनी एक्टूय एमेंड करपाची गरज आहा ते आमी करतले. स्पीकर सर सांगात. माननीय मंत्र्याक कितें म्हणलें की तूं रिप्लाय मागीर सविस्तर डिमांडाच्या टायमार रिप्लाय दिवंक शकता. डिमांड जालें ना अजुनी. पूण एकच ह्या सभाघरा भितर हांव तांकां सांगूंक सोदतां की ते हांगा ह्या दिसा आसतना सुद्दां ज्या पद्दतीन हो RP लेट जाता म्हणून आमी सगळे जाण उलय तुमी चड उलय. आतां हें 2011चो रिजनल प्लॅन आमी पळयलो 2021चो पळयतात आतां 2030ची तुमी उलयतात. आतां तेजेर टायम शॉर्ट आसा हें सगळें बरोबर आहा पूण हें प्रत्येक गजालीक प्रत्येक टायम आमी हावजाक डिस्कस करतात तेज्या फुडें कांयच जायना. हो RP हो प्रश्न तसोच उरता. खंय तरी हाका एक खंय तरी पूर्णविराम म्हणटा अशें फूल स्टॉप जावपाक जाय जेणे करून लोकांक हें मेळपाक जाय. लोकांक कांय खबर आसना की बाबा आपली कालची लँड काल कसली आहा फाल्यां कितें आसतली पयलीं कितें आसलें आतां कितें आहा हें सगळें बरोबर पूण खंय तरी हें कंप्लीट जावंक जाय. गेली इतलीं वर्सां आमी पळयतात 2011 2001 वयल्यान आयज 17 आसा आमचो. पण तशेंच करतले काय प्रत्येक गव्हर्मेंट प्रत्येक मिनिस्टर वेगवेगळें सांगतलो वेगवेगळो टायम दितलो. फायनल केन्ना जातली केन्ना. स्पीकर सर माननीक विरोधी पक्ष नेत्यान म्हणलें की हांव चड उलयतालो म्हूण थंय आसतना हांव चड उलयना अशें तुका दिसता. माननीय मंत्री म्हाका दिसता एक तेंचे 2-3 जाणांचे क्वेश्चन वांगडाच घेतल्यार तुमकां उत्तर दिवपाक बरें पडटलें. ना जाल्यार परत एकूच प्रश्न चड वेळ चलतलो. बेजीक पॉयंट म्हणटा तो कार्लोस अल्मेदा हांव चड आतां इतल्याच खातीर उलयलां. स्पीकर सर एक मिनीट. इतल्याच खातीर चड उलयलां कित्याक ही नवी पॉलिसी नवो प्लॅन गोंयच्या लोकांक आनी आमदारांकूय बी हाजेर विस्तारान कळपाची गरज आहा. पूण हें सांगतना हांव कितें म्हणलां की जें सामकें गरजेचें आहा जें पब्लीक इंट्रस्टान आहा जें अर्जंट आहा आनी जें नेसेसरी आहा तें चेंज करपाक तुमी बोर्डा कडेन फुडें येयात. वी वील कन्सिडर द केसीस फॉर चेंज इन द बोर्ड एज वॉज बींग डन until a non-elected administration decided that it was against public interest. Speaker sir, ते म्हणसर गोंयांत जें कितें जातालें तें सगळ्यांक कळटालें. रिजनल प्लॅन म्हणटा तो पेंट मारूंक लागले आनी कितें जालें तें कोणाक कळत ना. आनी खूब आमदारांनी हाजे पयलीं सांगिल्लें आहा. चड करून आमचे सिनियर MLA बाब प्रताप सिंग राणे सांगता की आमच्यो एरियाज ज्यो फॉरेस्ट एरियाज आहा ज्यो नॉन डेव्हलपमेंट झोन आहा थंय प्लॉट करून चालूच आहा म्हणून. हें कित्याक जाता कित्याक रिजनल प्लॅन ना म्हणून प्लॅन डेव्हलपमेंट जायना. हें हांव तुजें मानतां आनी हांव इतलेंय तुका सांगूंक सोदतां की 2030चो प्लॅन आमी करचो अशें आमची पॉलिसी आसतली. ही TDR पॉलिसी सारकी एक्सप्लेन करपाक आमी जाल्यार तुमकां सगळ्यांक एक प्रेजेंटेशन घेवया. हें जाय म्हणसर जे अर्जंट इश्यूज आहा ते आमी बोर्ड तुमचे कन्सिडर करूंक शकता. हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. Alex Reginald, yes, combined question. Mane Alex Reginald. Because all these objections, suggestions were taken by you, previous government, and the previous government came into power that regional plan would be scrapped. All those issues are still not settled. Now, in the meantime, PDA did 2 plans, but still we can't, and the FIR already increased to 300. Now, what is going to be your total, because as it is, all illegal constructions are going on, hill areas and chair plot chalo hai, akke goyan chalo hai, tuko kai jaina, town planning akode kai jaina korpak, the way rampant sarge, even any allegation on thode amdaro involved hai mon. Now, I want to know from you whether what action you are going to take on all these things what are happening, illegal ata, illegal chalo ha, development plot chalo hai.
all areas, what you are going to do in the new regional plan? Are you going to settle them? Are you going to regularize them, or you are going to keep it the same? Because there will be now new fellows will come with the same objection, saying that आपण regularize करू. What exactly you want to do by that? Speaker sir, नवो regional plan जो जाता, थंय तुका नॉन डेव्हलपमेंट एरियन, इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह एरियन तुका बांदपाक गरजूच ना, ती विकपाकूच गरज आसची ना, because you will be incentivized to hold on to it and will be assigned a development right to it. Today, Speaker sir, what is happening? This incentivizing is not there. Today, because of no conversion and increase in settlement demands, people are converting illegally. Speaker sir, under the act, what can be done will be done. If it is not sufficient, we will even amend the act to make it sufficient. To see that illegal land development that is happening. I'll just tell you, there is a section under which a NOC for sale was asked by the then PDAs before any plot was sold. Today, suppose we go to the sub-registrar and check up why a particular plot is being sold to XYZ and check the zoning of that plot, and we call the person for questioning and ask him, Baba, tu kirak gedile? Shet ropak gedile ka ghar bandpak gedile? Because the zone is shown as orchard. There you are getting exposed. So the department has to be made compulsory to give NOCs for sale, not only in planning areas, but the whole of Goa. That will prevent illegal development. Because, sir, and we can do it immediately. Because, sir, he has not answered to the point. What is, one second. The goinkar pon rakpak and korchen puttale. Ultimately, a by lane, a outsider in migrants in a plot getai. So he has to do it. Will it take upon him the responsibility that it has to be? See, there has to be some system come in place. Even Honorable Chief Minister ago sangda, there has to be some system in place. Now, for the last 20 years, these things are going on. Will it continue? We as legislators have failed in the House to bring a proper legislation where people know what is going to happen. Because or it is going to be see now, there were allegations that even previous regional plan, 2001, when during the tenure of Honorable Minister, when this fellow was there, 2001 planajer pasun painting chalo kele, internally painting chalo kele. All these allegations are there on the department, whether we will raise it or not. Will a proper policy come in place? One second. Will a proper policy come in place? And how long will it take? Will it take another 20 years or continuous up to 2030? I want a clear, definite answer. Speaker sir, the regional plan 2030 will be conceptualized by taking the House into confidence. It is not a small document. It is going to be the important legislation. We will do it within the next 6 months. Number one. Number two, in that period, if you find that samki gorjeji vastaha, you come to the board. And we will give you case to case whether it is fit. If it is not fit, we will not convert eco-sensitive areas. Number two. Number three, I have not bought a painting brush as yet. So there is no question of painting anything which you fear. Sir, what is the provision of law? What is the provision of law? He's going to do this. Because there has to be something. One second. Whatever you do has to be legal. The Town and Country Planning Act can be amended if so required. The Act itself, the Act is not very strong. It is a 1974 Act. Yes. It has been amended several times. It can be really amended for one final time and make it really strong. We will do it. We will do it immediately. When? Immediately we'll do it. We'll do it in the next 7 days. There is a regulatory. Speaker sir, even the Town Country Planning Department has to be made more strong to take on the challenges of the present day. That also we intend to do within this week itself. We'll make the Town and Country Planning Department more stronger to take these challenges. I can assure you. Assurance. Carlos Almeida. Speaker sir, plans because the regional plan from 2001 to 2021. I Speaker sir, लोकांक खूप त्रास जाले आणि त्रास कशे जाले लोकांक कोण property ha. In 2001, I know of a property in 2001 it was settlement, and 2021 it has become orchard. Speaker sir, I've got a case. Speaker sir, आता Speaker ते लोकांनी किती करपाचे? I want to ask the minister now what they used to do before, how they used to approve the plan before, whether case to case basis
or like they should wait for the plan. Speaker sir, 2001 ज्याचो सेटलमेंट झोन आशिल्लो ताजे आतां जर 2021 ऑर्चर्ड दाखयलां जाल्यार the previous commitment that was there to the people by with a sanad or some solid government promissory document, we have to honor past commitments. That is part of the regional plan 2021 itself. That is the policy of I'm answering my माननीय सभासद प्लीज. माननीय Because, सभासद sir, प्लीज ऐकून घ्या. in the regional plan 2021, which was done during the time of Honorable MLA Digambar Kamath as Chief Minister, there was also a very solid commitment given to honoring past commitments. I think it is the trend in the department, it is a convention that past commitments are honored. Government change zalo म्हणून commitment dishonor कोण करचो ना. I can also again assure you. Speaker sir, wait, Speaker sir, I want to ask the minister. एक minute. I want to ask Let him complete. I'll give time. Speaker sir, एकच minute. I want to ask the minister. माननीय सभासद. No, I want to ask the minister, Speaker sir. Yes. Speaker sir, I want to ask the minister whether वो plan finalized that then a regional plan, whether case to case basis will be cleared or not. That's what I'm saying. That is what I'm saying. Nilesh Cabral. So assuring the house. Yes, I'm assuring the house. Yeah, Nilesh Cabral. Honorable TCP Minister has given a very lengthy reply. It's a very good reply, and I think most of us have understood it. And he will work on those directions. There's no doubt about it. But I want to ask Honorable Minister that the TCP department existed for many years before. There are different government departments where acquiring of land has been done, whether it is PWD, whether it is tourism, whether it is any department. Was your TCP department not aware that these lands were acquired for a certain purpose? Those are not converted into 2020-21. Still we have to go, still there are departments who have to go to 16A and then have to be put. There also questions are asked. I know of proposals which are refused saying that they are low-lying areas and now it cannot be done. Whether this consideration, whether you will be taking all the departments into consideration for the specific purpose what they have been acquired for, and whether you will be considering those same, unless the government wants to change. Why had they not done, and whether you will be doing that now in the future? Because again, 16A committee, again, is a big process. I want you to assure me in the House that these such lands of all government departments will be considered directly for putting up, because now every government department has to put plans for approvals. So I only want to ask you whether they will be doing. Yes. Because sir, section 16A सरकारी प्रोजेक्टा खातीर आसा आनी म्हाका दिसता सरकारान जर कोण तरी स्लो वता जाल्यार ताका पुश करपाक हांव आहा. बट ताजे परत सारके कंप्लिटली इको सेन्सिटीव झोन्स एक पब्लीक सेंटिमेंट गोंयांत आहा की गोंय म्हणटा फुडारा खातीर राखूंक जाय. सपोज लो लायिंग एरिया कितें आहा ते आमी तशेंच बराबर जर भरपाक लागले जाल्यार आय थिंक दॅट वील ऑल्सो नॉट बी लायक्ड बाय द पीपल. आय डोंट वॉन्ट टू डू समथींग वीच द पीपल वोंट लायक. So at the same time, the urgency of government projects will 100% be considered. We will try to hasten the processes as fast as possible. तू समजो ना तुझे सेंटिमेंट ते लोकांचे सेंटिमेंट ते आमकांय खबर आहा. Sentiments is one part of it. What my straight question is, government had acquired for certain projects. I'm talking government project and 16A आहा ना रे. ना तू समजो ना. पब्लिकाक जो प्रॉब्लेम आहा तो गव्हर्मेंटाक ना. Government has got a specific section. ना हांव कितें म्हणटा, see, government has acquired this land long back, and Honorable ex-Chief Minister Pratap Singh Rane, he has done a wonderful job acquiring various land for tourism infrastructure. These lands, why have to go 16A? They have been acquired for a certain purpose. They should be approved in toto. That is what I'm asking. Whether it will be considered in the regional plan in the future, whether all government departments will have that particular thing. Case to case basis on गाल. Because sir, case to case म्हणटा ते फकत इंडिव्हिज्युअलांकूच न्ही, सरकाराकूय आहा. जे भशेन निलेश काब्रालाक इंट्रस्ट आहा आपले टुरिझम प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक जाय, तूं आमचे केस टू केस यो, तुका करून दिवया. श्री दिगंबर कामत. Speaker sir, म्हजो question आशिल्लो, what is the status of regional plan 2021? The reply given to me was that regional plan 2021 stands notified. Then they said that the plan has been kept in abeyance. I'd asked under which section? They said section 17. Now section 17 of the Town and Country, I have a Town Country Planning Act here. Section 17 does not empower the government to keep any plan in abeyance. They can withdraw it. They can withdraw it from the planning point of view. It is provided here. Then you withdraw it, तुम्ही withdraw करू ना.
तुम्ही प्लॅन नोटिफाईड केलेलो तसो दवरला, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर काढून एबियन्सां दवरला आणि यू आर प्रिपेरिंग 3 तालुक्याचे तुम्ही फ्रेश प्लॅन करता. विल यू चेकअप दीस एनॉमली? बिकॉज सर हांवें जें उत्तर डिटेलान दिलें तातूंत एक इशू असो आशिल्लो की आतां रिजनल प्लॅन 2021 म्हणटा आनी आमी डिस्कस करना, आयच्यान बंद तो इशूच. सो जे 3 तालुक्याचें काम ताणें केलें आनी ताणें आपले 5 वर्सांत फकत ऑब्जेक्शनां आयकलीं आनी ती ऑब्जेक्शनां गठ्ठ्यांनी आयलीं, बल्क आयलीं बल्क. सो ती जी ताणें केली तें म्हाका फुडें करपाचें ना. हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां की ऑर्डर डेटेड 4th of June 2012 is an administrative order which says that you have to be in consonance with 2001 and 21 to be allowed development. And the 2021 is kept on hold. Now, executive order Sarkar kadung shaktats. Section 17 says that a new regional plan be done. I understand and I agree with you that the answer could have been a little different. But the point now is we are no longer talking about what is the past. We look upon the future. The future is 2030, not 2021. This is what I want to clarify. You said that you want to take case by case basis. Unless the Town and Country Planning Act is amended, I feel we should go back. ताजे खातीरूच हांवें अश्युरन्स पसून दिले आतां रिजनलाक की वी आर amending the Town and Country Planning Act to do this. And also we are making the department stronger and that we will do within this week. ते करता मरे हांव. Chichulemo. सर हेजे आनी क्वेश्चन विचारपाना, क्वेश्चन सगळ्यांच्यान केस टू केस म्हणून त्या केस टू केस सगळे घेवन बसतले आनी उलयतले. सो फुडल्या एकूच मिनटान विचारत आमकां फुडल्या प्रश्नाकडे वचूंक. I would like to thank the minister for clarifying that 2001 regional plan where they had given the commitment will be honored. Now, Speaker sir, there has been 2011 regional plan which is not notified. There has been 2021 regional plan which is not notified. And thereafter was kept in abeyance. Now we are talking of 2031. But there is a lot of confusion. 30. There is a lot of confusion. Till the new regional plan is brought, what is wrong if the government considers 2001 regional plan as a foundation or as a base? Speaker sir, when we talk about a base plan, in any case, today what is in force, until the time I gave this answer, what is in force? That 2001 is the base plan. Nobody is going to erase the base plan, number one. But when the new plan is based on a policy of TDR, which is transferable development rights, which is an incentive to preserve eco-sensitive zones, you may not require that even 2001. You may not even come for conversion because you will be incentivized not to come for conversion. That is why we will explain the actual genesis of this theory and why we are trying to utilize it for 2030 in detail. We can have a presentation for you. No, my only thing is that people went on changing the color in the 2001, 11, 2021. So I feel till the government is finalizing an acceptable regional plan, 2001 commitments made should be honored. Commitments, I have told you that all previous commitments will be honored. This is a convention of the department. Now, I have not bought paint. Your party had the paint and had the brushes also. All the 3 plans have come from the other side, not from this side. So, there is no question of painting something else again here. But they went on painting. It is all that side. There was no paint with us. The paint is with you in excess. So the point is, फुडल्या प्रश्नाकडे वचूया. Let us have a new plan खूप जण with no paint. Let us have विचारून सोड बेगीन एकाच मिनिटाना. एक मिनिट स्पीकर सर, खूप वेळ झाला याच प्रश्नाचेर. स्पीकर सर, हे जे सगळी चर्चा जाली, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हो आतां तुमी केला आनी सगळे प्रोजेक्ट ऑल ओव्हर गोवा पास केलेले आसा. जायते कडेन सुरवात जाला. 2001 सेटलमेंटरी नासली, 2021 सेटलमेंट येयल्ली आसा. पण असले इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डात तुमी आत केले, हेज्या फाटले तुमी केन्ना प्रोजेक्ट एप्रूव्ह करून दिलेले आसा? हेज्या फाटले 2001 सेटलमेंट ना, 2021 सेटलमेंट दाखयलेली आसली. पण आतां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे तुमी पास केले, हे फुडले पास केलेले. पण हेज्या फाटले खंय तरी असले गोंयान पास केलेले प्रोजेक्ट. सर, हिस्ट्री सांगतना ताका हांवें 3 डेटी दिल्ल्यो.
एक म्हणटा तो जे दिसा 2021 नोटिफाय जालो म्हळ्यार तो ऑक्टोबर 2011. मागीर नवो सरकार आयलो आनी 20 मार्चाक तांणी 20 मार्च 2012 एक डिसिजन घेतलें टू कीप इट ऑन होल्ड. आनी मागीर एक ऑर्डर आयली 4 जून 2012. हाजे मदीं 1700 प्रोजेक्ट अप्रूव जाले अंडर द न्यू रिजनल प्लॅन 2021. 1700 प्रोजेक्ट अप्रूव जाले. 1700 गोंयांत तातूंत चड तुमच्या काँग्रेस सरकारानूच केल्ले. राव सांगता कशें ते सांगता. तुका जाय जाल्यार लिस्ट दिता हांव. लिस्टूय दिता. तूं कोणाचें विचारूंक सोदता तें उत्तर दिता. हांगा टायम उरचो ना. पूण पॉयंट असो आहा की दीस वॉज ऑल्सो प्रिवियस कमिटमेंट लायक ऑनरेबल MLA लुईस इन फर्नांडीस सेड. यू हॅड टू ऑनर द प्रिवियस कमिटमेंट. आतां ते रिवोक कर म्हणटा तूं म्हाका. रिवोक करूंक मेळना ते. खंयच्याच कायद्यान रिवोक करूंक मेळना ते. सो इट इज अ प्रिवियस प्रोजेक्ट पास केल्ले आहा मरे तुमी. दोगरांचेर पास केलेले आहे मरे असली हिली एरिया न्हू. अरे बाबा पळय आयक. जे प्लॅन तुम्ही जो प्लॅन केलो तूं आमदार आशिल्लो तेन्ना जो 2021 तुम्ही सगळ्यांक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन म्हणून केलो थंय कन्वर्जन केलें आनी त्या मनशाक सांगलें बेगीन येवन लायसन्स घे म्हणून. तो लायसन्स घेवन तो गेलो. हांव नाशिल्लो थंय तेन्ना लायसन्स दिवपाक. आतां कितें म्हणटा तूं बांदता ताका बंद उडया. काँग्रेस गव्हर्नमेंटान दिल्ले बीजेपी गव्हर्नमेंटान दिल्ले. खंयचे बीजेपी गव्हर्नमेंट रे. बीजेपी गव्हर्नमेंट आयलो केन्ना 2012 मार्चान. तुवें प्लॅन नोटिफाय केन्ना केलो ऑक्टोबर 2011. प्लॅन बंद केलो ना तुम्ही. अरे बंद करचे मदीं तुम्ही दिली तुम्ही दिला सोडली. हांव तुका दाखय स्पीकर सर. हांव चार्ज करता ताका दाखयता हांव खंयचे प्रोजेक्ट पास केले बीजेपीन ते. अरे सगळ्यांनी पास केले पूण मागीर तूं म्हणटा गव्हर्नमेंटान काँग्रेस गव्हर्नमेंटान पास केले. अरे केल्ले जाय तुका लिस्ट जाय ते लिस्ट दी तूं म्हाका. तुका फाल्यां डिमांड हांव तुका दाखोवन दी. मतदारसंघात कितले पास केले तुका दाखोवन दी खंयचे प्रोजेक्ट पास केले ते बीजेपी गव्हर्नमेंटान. ते ना रे तुका IPPचे तूं उलयना. IPPचेर हांव उलयना. IPPचेर तूं पास केले. सभासद तुम्ही आपसामध्ये उलोव नाकात. यू एड्रेस टू मी. स्पीकर सर आमदाराचो इश्यू असो आहा की 2021च्या आधाराचेर जी लायसन्सां दिली ही ताका दिसता सारकें न्ही म्हणून. 2021 ऑक्टोबर 2011 नोटिफाय जालो. हे नवे सरकारान म्हळ्यार तेन्नाचे 2012 सरकारान तो आडायलो. ताजे मदीं लायसन्सां दिली. ती कोणे हांवें दिली. कोणे दिली. कितें करपाचें काँग्रेस गव्हर्नमेंटान दिली. आनी कोणे दिली तर. सरकार खंयचो आशिल्लो. हांव काय कितें विचारूंक सोदता. तुमी सभासद तुम्ही म्हाका विचारात. स्पीकर सर ताका कितें. स्पीकर सर फाल्यां डिमांड्साक हांव लिस्ट घेवन येता आनी ताजेच मतदारसंघांची कितें खंयची परमिशनां तांणी दिल्या ती वाचून दाखयता. आयकता मरे तूं. म्हाका विचारात. लिस्ट तुमच्या गव्हर्नमेंटान कितें दिला कितें दिला तें दी. म्हाका विचारात. म्हाका सांगात. सर तो सांगता न्हू काँग्रेस गव्हर्नमेंटान दिल्या ती दिवपाक लाय. बीजेपीन खंयची दिल्या ती दिवपाक लाय. बसा जाता. तशें कितें. सगळी 1700 परमिशनां दाखयता. अरे खंय तूं प्रोजेक्ट पास केला. स्पीकर खंय प्रोजेक्ट पास केला. गॅलरी मेळटा तुका. तूं बसून घेत. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 4 श्री विल्फ्रेड डिसा. Sir, I may permit to ask question 4A. 4A. Agriculture Minister. 4A Agriculture Minister. 4A तुमचो प्रश्न आसा शेतकी मंत्री. स्पीकर सर आन्सर इज लेट डाउन ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. एक मिनिट. मुगे क्वेश्चन आसलो. मान्य मंत्री बसून घेत. मान्य मंत्री बसून घेत. मुगे क्वेश्चन हा डिटेल नंबर ऑफ हार्वेस्टर्स, ट्रॅक्टर्स अँड टिलर्स. हे फाटल्या 5 वर्सांक गेल्यात ते आनी म्हाका आन्सर मेळटो हे 5 वर्सांक हार्वेस्टर 7 गेल्ले आहाय. पूण गोंयांक म्हाका दिसता हार्वेस्टर अरावंड 18 to 20 गव्हर्मेंटान दिलो आहाय गोंया आहाय. आनी आमकां सिजनाक भायली हार्वेस्टर हाडूं पडटाय अरावंड मोर देन 100. इपाट गव्हर्मेंटाक कितें प्लॅन आहा आनी आमकां गोंयकारांक हार्वेस्टर दिवपाक. चड जाय. हय उत्तर दियात. स्पीकर सर हार्वेस्टराचें जें लिस्ट दिलां तातूंत तूं मानतलो की तुमकां चड दिल्या. जे कितें दिल्या तातूंत तुका चड दिल्या. थोडक्यात सांगात. स्पीकर सर आय एडमीट दॅट रिक्वायरमेंट आसा. मॅकनायझेशन एग्रीकल्चराचें करपाकूच जाय. वी आर कमिटेड टू इट. वी हॅव ऑल्सो स्टार्टेड मॅकनायझेशन इन ट्रान्सप्लांटींग
आणि स्पीकर सर प्रश्नकाळ सोंपलो. फुडल्या विशयाकडे वचूया.